तांबणकार बीन आसा टॅक्सीकारां वांगडा मिटींग जाली. म्हाज्या मते तरी पॉझिटिव्ह आमी अप्रोच तांकां सांगला. सगळ्यात पयलें डिसिजन जे आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्या 3 जाणांची सावंत एडवीन आनी तार अशा 3 जाणांची कमिटी सांगला. सोमार दीस तेंची मिटींग दवरल्या आनी प्रत्येक टॅक्सी एसोसिएशनांतलो मिनिमम एकटो 10-12 जाण तेंचे आनी आमचे 3 जाण ऑफिसर त्यांचे सगळे प्रॉब्लेम्स परत एकदा त्यांच्या कडेन सांगचे. जे सोडोवपाक मेळटा ते विदीन एक 8 ते 10 दिसां भितर स्टेप बाय स्टेप सोडयता. हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की ते डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर येवचो. आमचो ऑलरेडी गोवा टॅक्सी हो डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसा. गोंयांतल्या सगळ्या टॅक्सीचे भाडें हे युनिफॉर्म जावचें. मिनिमम भाडें तांकां मेळटा. हांव कमी रेटान म्हणना. तांकांय बी म्हणजे वेवस्थीत बरो रेट मेळचो आनी जाका आमी सेफ्टी, सेक्युरिटी आनी ट्रान्सपरन्सी हे 3 विशय जे आहा पळय टुरिस्टाचे आणि टॅक्सीकारांचे दोन्ही विषय सुटावे जावचे. म्हाका दिसता की हे विषय सुटावे जातले. ते सगळे टॅक्सीकार लिडर जे आसले पळय 100% दे आर पॉझिटिव्ह. म्हजें कांयच म्हणणें ना त्या बाबतींत. आनी ते एका प्लॅटफॉर्माचेर येतले सगळे विशय सुटावे जातले. सो दॅट ते सोमार दीस बसतले सायड बाय सायड त्यांच्या कडल्यान सगळे येवन स्टेप वायज आमी सगळे विषय सोडयतले. डिजिटल अरे परत एकदा सांगता हांव तांकां ऑनलायन घे आपयता. तांकां हांवें गोवा टॅक्सीच्या डिजिटल त्यांचे विशय बरेचशे सुटावे जाता. तांकां थंयसर मागीर रिन्युवल करपाची गरज ना. बाकीचे सगळे सरकार तांकां मदत करता सगळें.